आमचो दोनी स्वामी जेजूच तो आमकां पुनर्स्थापनेचो आनी सडकावणेचो गूण शिकयता. जे समाजांत जे लोक आसात तांकां खाली घालिल्ले आसात, सोकला घातलेले आसात, तांकां परतून तांचे जे जिवितांत तांकां पुनर्स्थापना करूंक तो आमकां होच गूण आपयता. आयज मोगाच्या भावन भयणो, हे 4 भाशेच्या लोकांतले आमकां जेजू शिकवण दिता ती आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करून पळया. आमी केन्ना केन्ना कसले गुणांनी भरलेले आसात काय? जायते फावटी आमी पळयत जाल्यार आमी ह्या शिसां भशेन दुसऱ्यांक नाकारपाचो, दुसऱ्यांक पयसावपाचो हो गूण आमी आदारलेलो आसा. पूण एक बरो कुटूंब जातलो जाल्यार आनी समाजांत बरे भाशेन रावतली जाल्यार आमी हे दुसरे 3 गूण आपणावंक गरजेचे. जापसालदारकेचो, आपणावपाचो, उक्तेपणाचो आनी पुनर्स्थापनेचो. आयज आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया. जेन्ना आमी आयज मागण्यांत बसता आसतना देवा लागीं कृपा मागुया की आमकां असली उक्त्या मनाची मनशां करूंक आनी दुसऱ्यांक नाकारपाचो हो गूण जो आसा तो पयसावंक आनी जेजूच्याच मोगान चलून दुसऱ्यांक वाडोवंक आमकां आदार दिवंक हीच कृपा देवा लागीं आमी मागुया.